जाय आसता, पूण आमी पळयला की कितल्योश्योच रेडी जाल्यो, 100रांनी रेडी जाल्यो वेगळ्या वेगळ्या आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचेर 1 रुपयाचो कसलो भ्रष्टाचार, 1 रुपयाची नोट मेळूंक ना आमकां केन्नाच. तर ही आनी एक रेड. आनी जशें चेतन बाबान सांगलें, दिस रेड इज कम्प्लिटली फॅब्रिकेटेड. कित्याक ज्या केसीन ताजेर रेड केल्ली आसा, ज्या टायमाची खबर आसा, त्या टायमार सौरभ भारद्वाज हो मंत्री नाशिल्लोच. 2 वर्सां नंतर तांणी त्या खात्याचें मंत्रीपद हातान घेतिल्लें आसा. सो त्या केसीन सौरभ भारद्वाजाक रेड करून ताचो देर इज नो मिनींग टू इट. तर जशें बाब चेतन कामतीन सांगलें, ही रेड आज कित्याक, हाचें टायमींग महत्वाचें. कित्याक ह्या रेडीन कांय तत्व ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण ताचें टायमींग इज इम्पॉर्टंट. बिकॉज कालच्यान तुमी जाणा की मिडियान तशेंच आनी स्पेशली सोशल मिडियान होल नेशन इज टॉकिंग अबाउट द फेक डिग्री ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सबंद देशान चर्चा चल्ल्या. आनी हो इशू परत कित्याक आयलो, हो पयलीं आयिल्लो आसा. हो इशू काल कित्याक आयलो, हायकोर्टान एक ऑर्डर दिली काल की जी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जो आसा देशाचो, ताणी एक ऑर्डर दिल्ली एका वेळार की दिल्ली युनिव्हर्सिटीन प्रधानमंत्रीची डिग्री सर्टिफाईड कॉपी पब्लीक करची म्हणून. ती CIC ची ऑर्डर सायडीक काडपाक काल हायकोर्टान एक जजमेंट दिलें की दॅट दिल्ली युनिव्हर्सिटी डज नॉट नीड टू गिव दिस, मेक दिस पब्लीक. आनी हो इशू जो आसा तो एक्चुअली बरो पोन्नो इशू. 2016च्यान चलिल्लो आसा हो. आनी हो आम आदमी पक्षानूच एक्चुअली हो पयलो ब्रेक केल्लो. आनी ह्या इशूचेर मागीर कोण तरी RTI घालिल्ली आनी आपल्याक नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टराची सर्टिफाईड कॉपी दी म्हणून दिल्ली युनिव्हर्सिटीन RTI घाल्ली. दिल्ली युनिव्हर्सिटीन कितलेशेच ब्लॉक करून ताका कशी ती RTIची रिप्लाय दिली ना. तो मागीर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, सेकंड एपेलेट अथॉरिटी, सगळ्या अथॉरिटींच्या वचून लास्टाक देशाच्या सगळ्या सर्वोच्च RTI अथॉरिटी जी आसा, विच इज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर, ताजे कडेन पावलो. आनी CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनरान ऑर्डर दिली की ना, दिल्ली युनिव्हर्सिटी ही माहिती ताका मनशाक दिवचीच पडटली. दॅट वॉज द ऑर्डर. इतल्या हाय लेवलाचेर ऑर्डर येवन सुद्धा दिल्ली युनिव्हर्सिटीन नरेंद्र मोदीची डिग्री दाखोवंक ना कोणाकूच. दे वेंट टू कोर्ट. आनी ह्याच कोर्टाच्या प्रोसिजरान आतां 9 वर्सां जाली जशें सांगलें. काल हायकोर्टाची ऑर्डर आयली की CIC ची ऑर्डर इज सेट असाइड म्हणून. आतां दिल्ली युनिव्हर्सिटी नरेंद्र मोदीची डिग्री दाखोवपाक कित्याक सोदिना, दॅट इज द मेन क्वेश्चन. म्हळ्यार आतां खंयचीय युनिव्हर्सिटी तुमी पळयल्यार they would be proud कि an alumnus of their universities at the holding the post of prime minister. प्रधानमंत्रीचो पोस्ट जो आसा तो आमच्या युनिव्हर्सिटीन आयला म्हणून प्रधानमंत्रीक आपोवन ताचो सत्कार करून आपले क्रेडिट घेवंक जाय आशिल्लें दिल्ली युनिव्हर्सिटी. पूण इन्स्टेड दिल्ली युनिव्हर्सिटी इज सेइंग that we cannot show the degree of प्रधानमंत्री मोदी. अशें म्हणना की ताची डिग्री ना म्हणून. They are saying that डिग्री आसा पूण we are not showing it. It is a question of his privacy. तर हे सामके म्हळ्यार इट इज अ जोक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. कित्याक जेन्ना खंयचोय नेतो चीफ मिनिस्टर जाता, प्रायम मिनिस्टर जाता, जेन्ना ताजी जी स्कूल आसता, कॉलेज आसता, युनिव्हर्सिटी आसता, दे फील अ प्राइड एंड दे इन्वाइट देम टू फेलिसिटेट देम टू से दॅट दिस इज आवर स्टुडंट हू हॅज गॉट टू दिस हाय पोस्ट. अरविंद केजरीवालाक सुद्धा आपयले ताच्या IIT. बाय आतिशी आमची आसा ती ह्याच दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या सेंट स्टीव्हन्स कॉलेजान आपयल्ले आनी तिचो सत्कार केल्लो. गोंयांत सुद्धा मनोहरभाई पर्रीकर एक IITian, वन ऑफ द फर्स्ट IITian चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, ताका मुंबय IITन आपोवन ताचो सत्कार केल्लो. इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्राइड फॉर देम. इट वॉज अ मॅटर ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल्सो दॅट एन IITian इज द CM. सो वाय इज दिल्ली युनिव्हर्सिटी हायडिंग द डिग्री ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? आणि इतले 9 वर्सां झगडून ना दिवचे नाच म्हणून. सिंपल रिजन इज दॅट देर इज नो डिग्री. दिस डिग्री इज फेक. जशें सांगलें, हो एक्युजेशन आम आदमी पक्षाच्या लिडरांनीच केल्लो 2016. दॅट एफिडेविटान जे नरेंद्र मोदीन बरयला की आपली MA डिग्री आसा, आपली BA डिग्री आसा, हे सगळे फटींग म्हणून ताची डिग्रीच ना म्हणून.
आणि हाज्या अगेन्स्ट 2016 तुका मुद्दम हो फोटो दाखयता तेन्नाचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित शाह आणि देशाचे वित्त मंत्री बाब अरुण जेटली हांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आणि देशासमोर 2 डिग्र्यो दाखयल्ल्यो की ह्यो नरेंद्र मोदीच्यो डिग्री न्हू. आता ह्यो डिग्र्यो खऱ्यो काय कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या 5 मिनिटां नंतर आम आदमी पक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि वी सेड दीज डिग्रीज विच आर बीइंग शोन आर फेक. तेन्ना ही आरटीआय केस जाली आणि आज पर्यंत खऱ्यो डिग्री कोणाकूच मेळूंक ना. कित्याक दिल्ली युनिव्हर्सिटी इज रिफ्युजिंग टू शो द डिग्री ऑफ नरेंद्र मोदी. आता इशू असो ना की बाबा प्रधानमंत्री डिग्री ना, दॅट ही इज अनएज्युकेटेड, ही इज चौथी पास, कितें जावं. आमच्या देशान पयलीं असे प्रधानमंत्री जाल्ले आसा जांचे कडेन डिग्री ना. इट इज नॉट आयडियल. आय फील अँड आय थिंक मोस्ट ऑफ द नेशन फील्स की आयच्या तारखेक एका प्रधानमंत्री किंवा अशा हाय लेवल पोस्टाचेर मनशाक थोडें शिक्षण आसूंक जाय, अशी डिग्री आसूंक जाय. पूण ना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. आमच्या देशान जशें सांगलें प्रायम मिनिस्टर सुद्धा जाल्ले अशा हू आर नॉट एज्युकेटेड, दे डीड नॉट हॅव एनी डिग्री. द प्रॉब्लेम हियर, द इश्यू हियर is that Narendra Modi has lied to the people of India. He has made a false statement that he has a degree. असलो फटींग प्रधानमंत्री म्हाका दिसता देशान केन्ना जावना. अशिक्षित प्रधानमंत्री जाल्ले आसा पूण फटींग प्रधानमंत्री हो पयलेंदा जाल्लो आसा. आणि ह्या प्रधानमंत्रीची फट लिपोवपाक देशाचो आज होम मिनिस्टर जो आसा अमित शाह ताणें सुद्धा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक फटींग डिग्री दाखयल्ली ऑफ विच द युनिव्हर्सिटी इटसेल्फ इज रिफ्युजिंग टू गिव अ सर्टिफाईड कॉपी. सादे प्रश्न जे अमित शाह पेपर दाखयला ताजेर स्टॅम्प मारून सायन करून दियात मरे तुम्ही की ही सर्टिफाईड म्हणून दिस इज अ जेन्युइन दिल्ली युनिव्हर्सिटी डिग्री. तुम्ही हे दिवपाक तयार ना. आणि कालच्यान ही चर्चा सुरू जाली सबंद देशभर की हो नरेंद्र मोदी जो आसा हो फटींग म्हणून आनी आपल्या डिग्रीच्या बद्दल फट मारल्या. सो जेन्ना हे न्यूजान येता, सोशल मिडियान येता आणि भारतीय जनता पार्टीक कसलेंच उत्तर नासता तेन्ना कितें तरी ते डिस्ट्रॅक्शन करता. सो त्या खातीर आज सकाळी तांचे जे केज्ड पॅरेट आसा ईडी आणि सीबीआय, जशे हांव म्हणूंक ना, सुप्रीम कोर्टान तांकां केज्ड पॅरेट्स म्हणिल्ले आसा, तांकां सौरभ भारद्वाजाच्या घरा धाडलो आज सकाळी कितें तरी न्यूज करपाक. आनी आज सगळे चॅनल ईडी की रेड, आम आदमी पार्टी के नेता के घर ईडी की रेड. काय मेळपाचें ना, एक हुनीर सुद्धा तुमकां मेळपाचो ना थंय. पूण इट इज जस्ट टू डायवर्ट द होल trending news that Narendra Modi and Amit Shah and the Bharatiya Janata Party are liars. Narendra Modi, Amit Shah आणि भारतीय जनता पार्टी फटींग ह्या न्यूजाकडल्यान डायवर्ट करपाक ही आज रेड केल्ली आसा. आणि एकदा आमी सांगूंक सोदता, आम आदमी पक्ष तुमच्या ईडीच्या रेडीन भियेना. तुम्ही कितल्योश्योच केल्ल्यो आसा, तुमकां खंयच 1 रुपया मेळूंक ना. आणि मेळूंक ना ते मेळूंक ना, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ एडमिटेड की मेळूंक ना म्हणून. दिल्लीच्या इलेक्शनाच्या पयलीं हालींच एक वर्सा पयलीं ताजी एक इंटरव्यू घेतालो कोण तरी. ताणें म्हळें अरे तुमी इतले अरविंद केजरीवालाक जेलीन घालो आणि की तो आतां भायर येवन म्हणटा की तुमकां कांयच मेळूंक ना म्हणून, 1 रुपया मेळूंक ना. नरेंद्र मोदीन म्हळें येस आमकां कांय मेळूंक ना कित्याक तो अनुभवी चोर म्हणून. तो इन्कम टॅक्स ऑफिसर आशिल्लो, ताका खबर आसा पयशे कशे लिपोवपाचे. अरे लिपयले काय ना ती गोष्ट वेगळी, पण तू मान्य करताना तुका 1 रुपया मेळूंक ना अरविंद केजरीवाल किंवा खंयच्याच नेत्याच्या घरात. नरेंद्र मोदी has admitted that not a single rupee of proceeds of crime was found at the home of Arvind Kejriwal or any AAP leader. So this raid today on the home of Saurabh Bharadwaj is just another distraction. कित्याक आज नरेंद्र मोदीची डिग्रीचे उत्तर दिवपाक तांचे कडेन कांयच शब्द ना. That is what we have to say. Thank you.